साळबाब आमकां ल्हानपणासान एक आमचे सगळ्यांक म्हाका दिसता कल्चरली शिकयताले घरांनी की जो मेरेन कसलो तरी फॅमिली भितर एमर्जन्सी येना किंवा जो मेरेन कसलो तरी आकांत येना तो मेरेन जमीन म्हणटा ती विकप ना. एक आमकां कल्चरली शिकयताले ल्हानपणासान. तो जमीन म्हणटा ती गजाल तेन्नाच विकप जेन्ना घरा भितर कितें तरी एमर्जन्सी आसता किंवा कसलो तरी प्रसंग येता किंवा कसलो तरी आकांत येता. आज गोंयकारां कितें जालां की आमकां दिसता की आमी आमची आस्ती जमीन विकची आनी व्हडली व्हडली गाडी घेवन भोंवची म्हणून कसलोच आकांत आयिल्लो नासतना हो गोंयकार खंयचो आनी ही गोंयकाराची मानसिकता कसली. न्ही आतां जालां कितें की आमचे कडेन पयशे म्हणटा पळय पयशे ते सामके चड जाल्या अती जाल्या पयशे. मागीर गरज आसपा जाय न्ही विकपाची. ना विकता इजी मनी मेळटा न्ही कारण पळय जी जमीन 5 पैशांनी 10 पैशांनी मेळटाली 1961 हय तें आतां 30,000 40,000 रेट जाला आनी ताचे कडेन 1,000 जर स्क्वेअर लँड आसत तो 25-30 लाख सहज ताका मेळटा न्ही. तो म्हणटा जमीन घेवन कितें फायदो आहा. हांव तुका म्हजो एक पुतणी आहात ही टिचर इन गव्हर्मेंट कॉलेज तो एक प्लॉट सोदतालो परवरी किंवा बार्देसान खंय तरी. रेट्स वेर सो हाय इट वॉज नॉट एबल टू बाय देम. 70 लाख 80 लाख जर तुवें प्लॉटाक घातले 400 स्क्वेअर मिटर एरिया तुवें बांदप कशी बिल्डींग किंवा घर बांदप कशें. सो ही वॉज नॉट एबल टू बाय एनी प्लॉट इन बार्देस. गोंयकाराक गोंया भितर जमीन परवडना परवडना. पूण विकपाक परवडटा. विकपाक न्ही इजी टू मनी मेळटा न्ही. दॅट इज वाय आमी वी आर नॉट ब्लेमिंग वाय शूड बी ब्लेमिंग गव्हर्मेंट तुका सांग जमीन विका म्हणून. ना गव्हर्मेंटाच्यान रिस्ट्रिक्शन हाडपा कितें जाता हाडटा? सावळबाब कितें जाता गव्हर्मेंटान कांय स्टेटी भितर कायदे आपले एग्रीकल्चर लँड म्हणटा तूं विकपाक जायना कोणाक. नॉर्थ इस्ट आनी बाकीच्या उत्तरेच्या कांय राज्यां भितर असो कायदा की तूं थंयची शेती जमीन विकपाक घेवपाक शकता. तूं शेत करपा खातीर घेवपा जाय तूं शेतकार आसपा पण जाय. प्रशांत बाब तातूंत भितर जो अजय मुक्तो काडटा हांगा कितें जालां तूं हय टेनंट जे आसात पळय ते एफिडेविट दिता आपलें नांव थंय चुकून लागलां म्हणून. हय आनी मागीर विकतात आतां तें डिफिकल्ट जालां आतां डिफिकल्ट मागीर विकतात आनी सगळे जाण वांटून घेतात. खूब सर्रास चलता मागीर विकतात आनी सगळे अरे आतां कबूलदादी जमनी दिता त्यो पळय आतां हय थिंची कबूलदादी जमीन दिता 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन काडटा दिता. म्हाका प्रशांत बाब ताजेर तो म्हाका अजयाचो मुद्दो येता. तो म्हणटा की जर मेरेन आमी गोंयकार कोण हें डिफायन करनात तो मेरेन फाल्यां ही गोंयकार आनी आउटसायडर कोण विकपाक शकता कोण विकपाक शकना ही डिबेट म्हणटा किंवा ही पॉलिसी डिसिजन मुखार कशी वतली हो गोंयकार डिफायन जावपा नाका. ना गोंयकार म्हणटा डिफायन जावपाक जाय डू अग्री गोंयकार डिफायन जावपाक जाय बट तो फक्त ताजे पुरतो मर्यादीत. सगळ्या कडेन जर तूं गेलो जर जायत जाल्यार मागीर तुका त्रास जातले. आतां ताणें उलयता एक म्हणलें अजय बाबान की आतां रेप बी वाडलात. आय डू अग्री की कांय प्रमाणाक जो हिंसाचार ऑर क्रायम रेट आहा तो मातसो चड आसा मायग्रंटा भितर. ते अनपड आसात हें आसा म्हण. पूण महानंद आमगे गोंयचोच हें विसरपा नजो ह्या सगळ्या भितर. ताणें रेपाचो उल्लेख केलो म्हण हांव म्हणटा. महानंद हो गोंयकार आशिल्लो. गोंयकार क्रायम करना अशें कांय ना. अशें कांयच ना. अग्री गोंयकार काल जो हल्लो जालो पळय त्या वेंगुर्लेच्या पर्यटकांक मारले पळय ते टोटल गोंयकार सगळे. सो हेजे पयलीं मारिल्ले ते नेपाळींनी मारले आसतात शेकां भितर पूण कालचो हल्लो गोंयकारांनी केला. ताजे पयलीं जे हेंकां मारले पळय तो कोण तो एक्स सरपंचाक तो गोंयकारांनी मारलो. सो हे म्हाका दिसता की थंय आमी कितें विभागणी करपाक शकता म्हण. पूण सरकारान एक पॉलिसी करपाक जाय अबावट लँड कितले पर्यंत आमी विकतले कितली पर्यंत लोकां भितर घेतले. मायग्रंट सुद्दां देर हॅज टू बी अ लिमीट. कितले लोक पर्यंत आमी घेतले ते